सगळी गुड मॉर्निंग. तर आयज 2025चो पयलो दीस 1 तारीख आयज. सो हांव आतां रेडी जाल्लें आसा बिकॉज फर्स्ट थिंग हांव करतलें ते देवळान वचपाचें आसा. कजन बी येयल्ली आसा न्हू. कालच्या व्हिडिओ तुमी पयला आसतलें, तुमी कजन्स बी येयल्ली आसा. सो हांव आनी चुम्मू आमी दोगूय जाणां म्हणजे हांव आनी समृद्धी आमी दोगूय जाणां वचपाचीं आसा देवळान. हांगा राधा कृष्ण देवळ लागीं आसा आमकां. बट एक्चुअली कितें जाणा की ते रातचे पळोवपाक चड बरें दिसता. बट आमी आतां वयतलीं मॉर्निंग बिकॉज सांजचे म्हाका दिसता ते घरा वचपाचें आसा. सो आमी सकाळीं वचपाचें आसा. सो पयलीं सकयली या आनी ब्रेकफास्ट बी कांय ना करूं. पळोवया ब्रेकफास्ट करून वयतले का पयलीं देवळान वचून येवन मागीर करतले खबर ना. लेट्स सी. सांगल तांकां हे पळय हे भायर सरून बसला. तूं येत रे? तूं नाव ना न्हू? नालो केन्ना नालो? काल नाल तूं न्हिदलो जागो हा तो ओबी बारा बंद तू 12 जावन गेली बंद ते. सो आमी देवळान वचपाची आसली बट 12 जावन गेली. म्हाका खबर ना. म्हाका दिसलें उगी राव. म्हाका दिसलें 12:30 बंद म्हणून ते आनी ते 12 बंद खंय आनी 12 जावन 5 मिनटां जालीं आतां. सो आमी आतां हांगा वचपाक चित्ता साकवाडे देवळान. आं तांकां सीट नाव मेळ्ळो गायज. ते दोगूय जाणां उबी आसा. चुम्मू हांगा समृद्धी हांगा फुडें उबी आसा. सायडीन भावेश उबो आसा. फायनली चुम्मू इज बॅक. चुम्मू गावले सीट. भावेश खगलो भावेश बाबडो हिंगा स्ट्रगलिंग मोड. हांगा लागीं पळयता हांव अशें बरें दिसता आमी फ्रंटीक बस आहा थंय हांगा सांकवाळे वचपाक. हां डायरेक्ट बस म्हणटा तूं? हय भावेश. आमी आतां सद्या चिकालीन देवळ आसा थंय येयल्ली आसा. आतां हातीन उजवात बी घेवन येयल्ली आसा आमी. कालच्यान म्हाजी बसूच लागला म्हणटली न्हू. बसीनूच भोंवता म्हणटली. आयज बसीनूच येयल्यात आमी. आनी हांगा देवळान वचून आमकां मागीर आनी एक बस धरपाक जाय दुसऱ्या सांकवाळे देवळान वचपाक लागून. आतां ते आयज सकाळीं खबर आसलें तरी. हांगा आमी कदंबान येयल्ली आसा. आतां नेक्स्ट शॉपार वचपाक वचपाना. आमी आतां दुसऱ्या देवळान वचपाक लागून सांकवाळे वचपाक लागून आनी एक बस धरलेली आसा. आमकां पावला मेळना. ताका दिसलें बाबड्याक आमी खंय तरी वयता. ताका तो भायर सरलो बेगीन आमी आनी खंय वयता. म्हाजी पिनर हांगासर नाकार पडला सगळी. आनी ती अशी हे जाली म्हटल्यार म्हाका दिसता ती वचची ना न्हू चुमू. ना ते खूब जाय. आमी आतां सांकवाळे देवळान येयल्ली आसा. चलता पळय कशी ती आमी मागीर आमी हांगासर येयली शांतादुर्गा देवळान. पयलीं आमी थंय गेल्ली जशें हांवें तुमकां दाखयलेलें पळय. पयलीं आमी चिकालेम सर्कला कडेन एक देवळ आसा थंय गेल्ली आमी. मागीर आमी हांगासर येयली आनी 2 जाणां भुरगीं खूब मस्ती करतालीं. आनी तो बाबू पळय कसो पळयता तो सामकें धांवताले ते विदर्च्यांनी खेळटाले हांगासर. मागीर तेजे मम्मान ताका तापयलें तेंच्या मम्मान. मागीर तेन्ना तेमी उगी रावली. आनी तेजे मागीर आमी हांगासर राखणकाराचे थंय गेल्ली. आमी आतां उसारोस पिवपा वयता. उसारोस का आडसर ही म्हाका ती खाली कित्याक दिसता चुमू? खाली पळय खाली चलोन वयता आमी. खंयच्यान खंय चलोन येयला आनी आमी दाखयता राव. दिसा सुद्दां ना दिसता थंयच्यान. त्या देवळान गेली न्हू थंय पुसो आमी चलोन वयता आतां थंय. आनी मागीर थंयच्यान मागीर पळोवया. ते खालीशें दिसता म्हाका चुमू. तितून कांय ना. ते खाली दिसता. आतां तेजे फुडें आहा त्यो उसारोस दिसता. ना गो थंय अशी येवया.
मग परत अशी येवं पडटले हे आसा तेचे आडसरा पळय न्हू आडसर पिवपाक गेली आडसर आसा हांगासर पयसल्यान ते हय बसता हय बसता बस असो यो उदकाय जाय खंय जाय म्हाका सांग फुली वॉटर जाय खंय घेवया का मिक्स जाय पातळ कातली जाय तेका हय पातळ कातली जाय माझे केस आम्ही पहिले लागीत वचपाचें आशिल्लें ना अशी उदक डीप ना म्हणटा हांगा पेंवंक शकना रे पूण पेंवतो हांगा थोडी रस्त्या कडेन सिटी आनी पिलार वचपाक आशिल्ली पी तूं राव माई पिवन जाले की तेजे कडेन फोडून घेतले भितर पातळ कातली आशिल्ली बरें जालें दाट काटली म्हाका लायक बसीक रावले आमी बस केन्ना येतली देव जाणा आतां डायरेक्ट आमकां 2 एक बस येता गो ना तीन दिसता तीन तेजी फाटल्यान आहा ती तीन हांगा रावला त्या भितर वचून बसला आता 2 बसी धरपाक जाय जशी आमी येयल्ली तशी सो पयलीं कदंबा आनी मागीर आमकां लोकल बस धरपाक जाय मागीर डायरेक्ट घरा आयज वोलेंजा सुद्दां बेजार येयलो ना रे सगळीं जाणां गेलीं म्हणून चुमू आनी हांव आमी दोगूच जाणां बसतलीं हांगा चुमूक घश्ट जाता म्हाका घश्ट जाता मागीर डॅडी येयलो डॅडीक घश्ट जाता ना रे पोरा सगळ्याक घश्ट जाता ते तुवें तकलेक कितें जालें तुगेलें हांगा आनी कुदी जालें हें केशाक कुदी लागला मात तुगेलें आं हे पोरा सगळो धुवर घातलेलो आसा मोमान घरान समृद्धी आनी सगळीं कजन्स गेली आमी मॉर्निंग तुमकां सांगलेलें पळय हांवें की हांव मॉर्निंग वचपाचें आसलें आमी देवळान बट मागीर देवळ बंद जालें म्हणून आमी थंय वचोंक ना 12 तें बंद जाता आतां तेमी सगळीं गेलीं बट हांवें भावाक रेडी केला आमी मातशें देवळान वयता कित्याक सकाळच्यान मन आशिल्लें वचपाक लागून सो वचपाकूच जाय म्हाका यो मरे बेगीन लिपता तो आयज आपल्याक अशें काडिनाका खरें कितें जालें रे पिक्चर घालले तू कोणा वांगडा बरें आयज चड गर्दी आसा नायट लागला गाडीची सगळे हांगा सो पार्किंग ना करून पार्किंग गावली हांगा कितले आयज खूब क्रावड आसा हांगासर गर्दी पळयात फाटल्यानूच सो आमी देवळान येयली खूब गर्दी आसा आयज हांगासर तितली बी लायला हांगासर पिनट सॉरी गंध लायला हांगासर आनी आमी देवाचें दर्शन घेवन जालें आतां आमी घरा वयतात तुका लायला रे तुका दाखय लायला दिसना थंय कन्स्ट्रक्शन चल्लेलें आसा म्हणटा थंय आनी काम चल्लेलें आसा आनी तें देवळ बांदता आसतलें हांगासर बघा हांगा रावला आमी गाडी बी एंट्रन्सा कडेन पार्क केल्ली आनी बरें जालें एंट्रन्सा कडेन पार्क केली ती बिकॉज हांगा येवपाक आनी वचपाक खूब त्रास जाताले जी लोक गाडी हांगासर पसून घेवन येयल्ली पळय कितले ब्लॉकेज जाणा आयज पयलो दीस म्हणून आयज खूब जाणां येयल्लीं आसा हांगासर दिसता नाऱ्या बी तूं व्हडो येयलो कितें जालें रे कोण
कोण आसा रे लस्ता चेलो लस्ता. सो फायनली आमी दर्शन घेवन येयली. आमी आतां वयता घरा. हांगा खूब जाणां येयली आतां आयज. खूब म्हणल्यार खूब जाणां येयली आसा. कोण डॉमिनोज आनी खावन उडयले हांगासर पिझ्झा म्हाका ते कवर थंय आसा. सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंत एंड परत मेळया आमी बेगीनूच नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय गायज, टेक केअर, बाय बाय.